नमस्कार. कानांच्यो गजाली ह्या पाठांतल्या पहिल्या भागात आमी जनावरांक तांच्या कानावेल्यान वळखूंक शिकली. तर आयज आमी ह्या पाठाचो फुडलो भाग शिकुया. हें चित्र पळयात. ह्या चित्रांत खंयचे खंयचे जनावरां आसात? वाघ, शिंव, कोलो, जिराफ, झेब्रा आनी हेर जनावरां. तर भुरग्यांनो, ह्या जनावरांक तुमी कित्यावेल्यान वळखली? कातीवेल्यान. तर जनावरांच्या कातीचेर तरातरांचे रंगयाळे केस आसात. ह्या रंगयाळ्या केसाक लागून तांच्या कातीचेर ठिपके आनी पट्टे तयार जातात आनी एक वेगळोच नमुनो तयार जाल्लो आमकां दिसता. ताच्या वेल्यान आमी तांकां वळखतात. जनावरांक तांचे केस वेगवेगळ्या ऋतूंनी म्हळ्यार पावसाच्या दिसांनी, थंडेच्या दिसांनी, गरमेच्या दिसांनी तांच्या कुडीची राखण करतात. म्हणून तांच्या कुडीचेर खंयच्याय ऋतूचो वायट परिणाम जायना. तशेंच सवण्यांच्या आंगार आशिल्ल्या तरांच्या पांखांक लागून तांच्या आंगार तरांचे नमुने तयार जातात, जे आमकां तांकां वळखूंक आदार दितात. सवण्यांकय तांची पाखां जगपाक खूब आदार दितात. हें चित्र पळयात. ह्या जनावरांचे कान तुमकां दिसतात? हय, दिसतात. आतां ताची कात पळयात. ताच्या कातीर कितें आसा? बरोबर, केस आसात. आतां हे जनावर पळयात. हो कोण? हय, हत्ती. हत्याचे कान तुमकां दिसतात? हय. ताच्या कातीचेर कितें आसा? केस आसात? तर हय, पयसल्यान पळयत जाल्यार आमकां ताचे केस दिसचे नात, पूण म्हाऱ्यांत गेलीं जाल्यार आमकां ताच्या कातीवेले केस दिसतले. एका वेळाचेर आमकां अशें दिसता तांकां केस आसनात, पूण हत्याच्या कातीचेर केस आसतात. आतां हें चित्र पळयात. हो कोण? कावळो. ताचे कान तुमकां दिसतात? ना, पूण ताका कान आसतात. तर पाखांनी धांपिल्ले आशिल्ल्यान ते आमकां दिसनात. ताच्या कातीचेर कितें आसा? पाखां आसात. तर भुरग्यांनो, ज्या जनावरांचे कान आमकां दिसतात तांच्या कुडीचेर केस आसतात. देखीक म्हळ्यार सुणो, माजर, वाघ, जिराफ, बैल आनी हेर जनावरां. ज्या जनावरांचे आमकां कान दिसनात तांच्या कुडीचेर केस आसनात. देखीक म्हळ्यार सवणी, पाल, बेबकी, कासव, मानगे आनी हेर जनावरां. तर आयज आमी जनावरांक तांच्या कातीवेल्यान वळखूंक शिकली. कान दिसतात त्या जनावरांच्या कातीचेर केस आसतात. कान दिसनात त्या जनावरांच्या कातीचेर केस आसनात. हाचो फुडलो भाग आमी दुसऱ्या पाठांत शिकुया.